मेघेलागे निमगेला आम्ही दुबई वचून आयलेच हे कार्यक्रम पळयता आसचे आमगेले सक्कड यूथ ऑफ JSBचे मोगा वीक्षकांक मेगेले प्रीतीपूर्वक नमस्कार मेगेले ओटू आमगेले यूथ ऑफ JSB टीमाचे अंजना कामत हांणी सची हांकांय प्रीतीपूर्वक जावन स्वागत करता आसा आज आमी दुबई वचून येवन एक 10 दिवसां लागीं जाल्यार ते एक उडगा आसूं कसं आस की ते आमकां अनेकय अत्ते ಮಿತನ್ ತುಲಾನೆ एक भायर येनीच ते कन्नडान एक म्हणटा ಆ ಗುಂಗಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲಿಲ್ಲ तशें मेसेज इता म्हूण सांगला रे आमकां एक इतली जन आमी इंडिया तुलान एक सादारण एक 130 जनान ते दुबई आमगेलो वटू प्रवास केले 90% पळय मोर दॅन 95 म्हूण येता फस्ट टायम तांणी दुबई वचचे त्या एक त्या खुशी म्हूण जाल्यार दोनीचे प्रप्रथम जावन जेवतशेले अंतरराष्ट्रीय JSB सम्मेलनाक भागी जावचे ते कार्यक्रम आयोजन करचे जबाबदारी यूथ ऑफ JSB वयर आशिल्ल्या अनेक आमके खुशी विशय आनी ह्या संदर्भांत अनेक जन आमगेलो टूर आयलेच आमगेलो टूर आशिल्लेच पुरो जनां लागीं आमी उरलेलेच जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ जनां मिस जावन आसचे बरो मात्र ते कार्यक्रम JSB सम्मेलन ते एक सादारण एक 800 जनां लायले तुमी ते आमगेले सगळे कार्यक्रम यूथ ऑफ JSB फेसबूक जे युट्यूबान जे पळयला थंय आमी पुरो जनां उलोवचें जायनासचें पुरो तांगेले अनुभव शेअर करूं जायनासचें पुरो आनी आमी कितलींय जन प्रत्यक्ष जावन जे येता परोक्ष जावन जे येता तांणी मस्त सहकार केला केलो पटे आमी चुकून तांगेलें नांव उडगास करनी की तशें कसलें आसचें पुरो जाल्यार आज ह्या कार्यक्रमान येवनारी तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिवका दुबई आयिल्ल्यांकय आनी तुमी हांगा कार्यक्रम बसून पळोवन तुमी कमेंट करून आमकां एक प्रोत्साह केले पण हांगा बसून तेव्हाय आमी तुमकांय धन्यवाद कोरका म्हणा खातीर जावन हे कार्यक्रम करता आसाची आनी एक तुका एक नंबर दिला त्या नंबराक दयकोरून आमगेलो दुबई येयले जे येता थंय दुबईन तूं सम्मेलन आयिल्लें जे येता तुमी दयकोरून कॉल कोरका आमगेला उल्लोका म्हूण आमी राखून दाबल्या ताकाच एक नंबर डिस्प्ले केला दयकोरून तुमगेले कॉलाक आमी राखताच ताजे बस फुडें एक खुशी विशय सांगता जाल्यार एक कॉलर आसा कोण म्हूण पळया नमस्कार नमस्कार फर्स्ट कॉलर बहुशा आमगेलो आसा ते कनेक्ट करताय अंजना लागीं उलयता आमगेलें सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हें सम्मेलनांतू निरुपकी जावन एक अँकर जावन तुमी पळयला थंय वचून हांगा इंडियांतू विंगड विंगड गांवां वचून मस्त अँकरींग केला तुमी यूथ ऑफ JSBंतूय पळयला थंय वचून एक प्रोग्राम्स कंडक्ट करून तांगेलो मेळचे तांगेलो उलोवचे ते कार्यक्रमाचे एक अनुभव कशें आशिल्ले वय केन्नाय खंयचे एक कार्यक्रम करचे म्हणटना ऑडियन्स कशी आसाची तातूंत आमकां सुलभ जाता अँकरींग करूंक सो हांव सांगूकाची हांगा सम्मेलनांतू आमगेले एक होल JSB एक फॅमिली शे जावन एक फिलींग दिलेले पुराय सक्कड UAE जनांक मस्त धन्यवाद इथाक म्हणारे तांगेले एनर्जी कार्यक्रमान मागशी लायक आमी सक्काळ सांजे कसो पुराय प्रोग्राम करचे पुराय म्हणटना तांणी वॉलंटियरली जावन तांगेल ग्रुप्स फॉर्म करून 1-2 दीस भितर कशें की स्टेप्स घालून नाटक मागीर हास्य ट्रेडिशन्स आमगेली युगादी सेलिब्रेशन सुमार सकट तांणी स्टेजार दाखयलेलें आसा तशी तांगेली एक एनर्जी आनी तांगेले एक्सायटमेंट ताका मस्त एक थँक्स म्हूण आनी एप्रिशिएट करता जाता तांकां इताक म्हळ्यार आमकांय एज अँकरींग आमकां मस्त संतोष जाला उडगास आनीकय तांगेले बॉब तांगेले परफॉर्मन्स मस्त मेमरी जावन आसा आमगेलो तो आनी हे JSB सम्मेलन जावपाक जाल्यार प्रमुख कारण आमगेले प्रायोजकत्व केलेलें जाल्यार आभरणां हांकां आमी विसरूं जायना ह्या संदर्भार उडगास करूं का ताजे नंतर स्वल्प जनांक मस्त आमकां सपोर्ट केला बहुशा तुमगेलो सपोर्ट ना त्या कार्यक्रम यशस्वी जावच्याक मस्त कश्ट आशिल्ले तातूंत स्वल्प नांव हांव उडगास करता आमगेले विवेक प्रभू आसा पुरो तांणी मस्त आमकां ते दुबई कार्यक्रमांत तांकां त्या कार्यक्रमाक येवचें जायनासल्यार थंय तांणी गेल्ले कडेन तांणी आशिल्ले कडेन तुलान आमगेलो तो कोऑर्डिनेटर कोरून कसलेय ते उणेपणास म्हणजे ते सम करून तांणी जे तांगेले बायल श्वेता विवेक जे त्या संदर्भार उडगास करूं का ताजे टू अरुण पै अरुण आमगेलो टू थंय आशिल्लो आमी सम्मेलन न्ही फस्ट तुलानाची थंय आसून प्रत्येक विशय भोंवचे विशय जायता खंयची प्लेसां वचूंका थंय कसो आसा आनी कशी तुमी जाग्रत घेवका प्रत्येक विशय आनी सम्मेलनांत तूं
2 दिवस तो थंय आमगेलो वटासून मस्त ताणें सहकार केलेलो सरून मान न्ही तागेलो तो धीरज आणि तशीची धीरज प्रभू मस्त सहकार केला बहुशा तुम्ही हे कार्यक्रम पळयतास म्हणजे देखून कॉल करायची तुमगेल्या उल्लो काम म्हणून अपास आमकां आस जातास इथं तितले एक अटॅचमेंट एक वार तुमगेलो टू आशिल्ली आमी प्रदीप जायत आनीक श्रीनिवास जायत ताजोटूची सुमा राघव पै वीणमाई लक्ष्मीनारायण कामत तशी तांगेल बायल अबुधाबी हंकाई उडगास कोरुका जाता तशेंच आनी दुबयचे हरीश कामत तुमगे सगळ्याले एक सहकाराने एक होड एक यशस्वी रीतीरी हे कार्यक्रम सक्कड जललस मस्त जन असचे मस्त जन इन्वॉल्वमेंट आमगे नाव काढू काय आमका विसरमस पूरो म्हळ्यार ಒಟ್ಟು ಪೂರೈ ಜನ आमचेगल्ला ಒಟ್ಟು ಏನು GSB सम्मेलन एक सक्सेस केलेला UAE जनानाची यस आणि एक तोगे एक तुमका नंबर दिसता आसा आणि हांव इतले वेळ दुबयच्या विशयी उरलेलो थंयच्या कार्यक्रमा विशयी आमगेलो हांगा इंडिया तुलाना 100 वयर जन आमगेलो तो आयलेच तुमगेले एक्सपिरियन्स तुम्ही थंय शेअर करून आसता बरो जाल्यार हांगा एक विशेष कार्यक्रमांत तुम्ही आमगेलो कॉल करून उरलेला री मस्त खुश जाता तुम्ही हा कार्यक्रम पळयता आसता म्हणून जाल्यार खंडित कॉल करायचे दुबईत भाग घेतला आणि एक हांगा तुला ना मस्त ऑडियन्स आना आणि दुबई आम्ही येऊक आशिल्ले आम्ही मिस जालेची एक आमकां मेन आम्ही कसले टेलिकास्ट करतना मेन व्ह्यूअर्स आणि सपोर्ट असता न्ही व्हेरी इम्पॉर्टंट तांणी जाल्यार हांगा एनकरेज केला होय सुमार कमेंट्स आमगे YouTube लाईव्ह असताना पण आमगे फर्स्ट इंटरनॅशनल म्हळ्यार विदाउट मेजर एनी मिस्टेक्स आणि इतले एप्रिसिएशन मेळ्ळा म्हळ्यार सो बदलची टीम जावन पुराय जनांना ಒಟ್ಟು वर्क केलेलक एक एप्रिशिएट करता आणि ते प्रोग्राम्स दुबई म्हणताना एक हॉट एक स्टेट तश म्हणताना त्यांनी शॉर्ट पिरियडान त्यांनी एक डान्स की स्किट की मस्त त्या एक कोऑर्डिनेशन करून कशी केल्ली म्हणून दिसता तुम्ही आता फुल दिवस तांगेला उलयताना तांगेले एक अनुभव घेताना सो कसं की वीकेंडा मात्र त्यांनी मेळणो त्यावे 2 वीकेंडा मात्र मेळणो त्यांनी प्रॅक्टिस केलेलं असतं त्यावे दूर दूर गाव तई म्हळ्यार एक दुबई मात्र नाही अबुधाबी की मागीर शारजा की त्यांनी पुराय लागील येवन ಒಟ್ಟು ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಆವೆಳ್ಳಾರಿ आणि फुल दीस रात्री मस्त वेळू प्रॅक्टिस करून त्यांनी हेरदूस टाइमार येवन तांगेल ड्रेस कोऑर्डिनेशन की स्टेप्स की आणि तांगेले चेअर टीम सम उडगास त्यांनी पुराय जन सपोर्टिव्ह आशिल्ले करेक्ट तशी ಬಹುಶಃ ಕಾಲ್ येवच्याक आनी ಸ್ವಲ್ಪ प्रारंभ जाता तुमगेला उलोवच्याक आमी उत्सुकतेंतू आसाची आनी अंजना तुमगेले एक फर्स्ट टाइम की दुबई टूर होय वा फॉरेन टूर फर्स्ट टाइम की दुबई ना ना इंटरनॅशनल फर्स्ट टाइम ओके दुबई फर्स्टाक पाय दवरतना तांचे एक सिच्युएशन पळयतना कस दिसलें फर्स्ट पावतना एक विंगड एक गावांत तांगेले एअरपोर्टाचे पळयतना भारी खुश जाला आणि त्या एक अननोन प्लेस आणतो फर्स्ट एक यूथ ऑफ GSB म्हणून एक बोर्ड दोन राबील ताक पळयतना खुश जाला आणि थंय एअरपोर्टा भितर एक मेट्रो थंय तुला भायर येवक जाय त्याची वय ताजे भितरीची एक मेट्रो जावन मागीर थंय बिल्डिंग्स की तांगेला आमकां प्लॅन केलेलं पुराय म्हळ्यार हॉटेल अरेंजमेंट केलेलं पुराय बेस्ट जावन आशिल्लें आनी त्या हॉटेलान तूं आमगेलेची जन पुराय म्हळ्यार इतले रूम्स बूक केलेले की इतली कम्फर्ट आशिल्ली की मस्त सिनियर सिटीजन्स आशिल्लींची जाल्यार तांकांच कम्फर्ट आस म्हणटना मस्त यूथ जनांकय भारी खुश जालेलो आसा सो सिनियर सिटीजन्स म्हणटना तांगेल मस्त केअर आसता तांगेल फूड की तांगेल स्टे की तांगेल सुमार प्रॉब्लेम्स आसता मात्र टीम लायक नो तांगेल पुराय नीड्स मीट केलेले मस्त संतोष जाला आणि प्लॅन ಹಂಗ ವಚ್ಚೆ ತೈ ವಚ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ಆರಾಮ್ ಜಾವನು ಆಮ್ಕ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಟೈಮ್ ದಿಯವನು ಒಟ್ಟು ಚಮಕಲಲೆ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ तशीच तबळी सांगला एक 99% पण येतं पुरे फर्स्ट टाइम दुबई आयिल्लेची आणि आमकां मस्त विषय होत ना त्या विषयी पूर कळलं एक विषय कसा म्हळ्यार भारी एक इंटरेस्टिंग पळया सगळे एक त्या स्टेट आणतो 20% मात्र ते लोकल के तांची जनान आमकां सांगले 20% मात्र ते लोकल जनान अशे 80% आउटसाइडर येवन ते सेटल जालेले ते 80% आणतो अनेक एक इंटरेस्टिंग पळया त्या 80% आणतो 50% इंडियन्स त्या एक आमकां खंय गेल्यार जन पळयतना इंडियन्स मेळता आशिल्लेची भारतीय मेळता आशिल्लेची तशें आमगेले गांव म्हळ्यार एक ते फील जाता आशिल्ले जाल्यार तांचे एक तांगेले एक GSB समाज असते
पंतमध्ये आमगेले आमची गल त्या पळयतना मस्त कुशल आनी कशें म्हळ्यार संमेलना दिवस अंतू आमकां ते एक हॉला भितरी हांगाची एक आमी रमण पळय हॉलान की हांगा आशिल्ली म्हळ्यार तसले एक फील आयली ता म्हळ्यार पुरो आमगेलेची ती खाण जेवण आतां एक खूश जायत पुरे तितले आशिल्ले आनी थंयचे एक अनेक विषय तुमकां एक इंट्रस्टिंग विषय म्हळ्यार कॉल येवते स्वल्प तुमगेला थंयचे एक स्वल्प विषय शेअर करता आमकां ते नवे आशिल्ले इंडियन्स आसून घेवन जाल्यार थंयचे एक रुल्स हय बहुशा एक कॉलर आसा की म्हूण दिसता फर्स्ट कॉलर आमगेलो आसा नमस्कार नमस्कार हॅलो नमस्कार उलयाची नमस्कार ऐकता उलयाची नमस्कार ऐकत वा बहुशा ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಶೋ ऐकता उलयाची 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 तुमगे नाव सांगायची नमस्कार हांव तुजें नांव प्रवीण महाले म्हणून प्रवीण महाले मडगांव गोंया साकून उलयता उलया मग उलयाची हांव मुगे लोक मुगे बायल वंदना महाले आनी जोतो विनय महाले सांगाची आयिल्ले तुमगे दुबाय टिकपाक वय 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 आमकां 7 दीस बरे गंमत जाली आमी अशी एक्सपेक्ट केलें नाशिल्लें की अशी परदेशां वचून इतलें आमकां चांद रितीन पुरो आमगेले हे जाता आमगेले जेवणा बदलपी नाजाल्यार आमगेले वाक्य बदलपी नाजाल्यार तशें पुरो प्लेसीस जे आसा तांचे तेजे बदलपी बरें आमकां चांद रितीन सोल्युशन दिल्लें आसा यस अनेक म्हणून आमकां बरें खुशी जालें आनी आमगेले स दिवस कशी आमगेले जाल्ले आमकां हाजेचे जाणीव जालना आनी दुसरें म्हळ्यार आतां आभरणाचे अखिल इंटरनॅशनल कोंकणी संमेलनान केल्लें तांकां आमकां एक भाग्य अवकाश मेळ्ळो म्हणजे सुमार लोकांले जे दुबय तो अबुधाबी तो आमची गेली इतली लोक म्हणून आमी केलें तांणी तांगेले कामा निमित्त वर्षार पसून तांणी थंय आसच्या पुरो तांगेले आमगे एक भेटी जावन गेले बरे खुश जाले हांव आमच्या बँका बरोडान काम करता आमी संमेलनान जेवणा वेळार एक बँका बरोडान काम करता यस धन्यवाद प्रवीण मा मस्त अनुभव सांगली आमकां एक आधार मानच्याक एक आमकां संधी दिली यस बरें करूं म्हणून सांगू जयत प्रवीण धन्यवाद कॉल केलेल्याक धन्यवाद प्रवीण मा अशी तुमगेले प्रीती सहकार आसचो म्हण निमित्ताची तशी तावळची दुबयचे स्वल्प विषय तुमकां सांगता आशिल्लो एक कसं म्हळ्यार इतली जन पुरे इंडियन्स म्हळ्यार आमगेले भारतीय ते आसाची जाल्यार रुल्स कशी चंद कोण फॉलो करता म्हळ्यार तितली व्हेकल्स ते भोंवता एक सिंगल तुमकां हॉर्न आयकुचें मेळना ते आनी रोडार चमकून वतल्यांक आरामेर तन्नीची रब्बयता अनेक चमकून वतल्यांक ते पळया कोण रोड क्रॉस करता की तांकां ते मर्यादा व्हेकल रब्बोन तांकां क्रॉस करच्याक टाइम दिताची तांणी कितले एक स्पिडार आसो तांकां रबयताची आनी चमकून वतल्यांक सुरेख मर्यादा क्रॉस करून सोडताची हे पुरे इतले इंडियन्स पुरे आमी आसून घेवन हे कशी साध्य जाल्ले म्हण आमी आलोचन केलें म्हणजे जाल्यार बहुशा आमगेले मनस्थिती मान कारण आमकां मस्त मिसलपांक उलयताची आमकां समजायना म्हण खंडीत समजता आमगेले ते मनस्थिती बदलावण जावंक आनी रुल्स एक स्ट्रिक्ट रुल्स आसा म्हणजे जाल्यार एक फॉलो करूंक आमी इंडियन्स शिकताची म्हणून एक आमकां एक ते उदाहरण मेळटा तशें अनेक कॉलर्स तुमकां नंबर दिसता आसा मी आत्ता टीव्ही स्क्रीन ऑन केलं म्हणजे जाल्यार मोबायलान पळयता आसा म्हणजे जाल्यार खंडीतय आमगेलो कॉल करायची उलयाची आनी दुबय वतना मस्त जन मेळ्ळे आमगेलो हांगा तुलान थंय येवन एक 100 जनान काश्मीरा वतना तांकां एक इंडियान तूं सुदारसूचे एक विशय विंगड जाल्यार फॉरिनान तूं सुदारसूचे कितले एक चॅलेंजींग आशिल्लें म्हण दिसता प्रत्येक पर्सनल नीड्स तांकां एक आश विंगड मात ग्रुपान एडजस्ट जावन वच्चे
तितले एडजस्टमेंट कष्ट म्हण गोतस मात्र ह्या पुराय जनाक सुलभ री चेंज म्हळ्यार एक प्लेसांतल्यान आनीक प्लेसा वचनसर एक चेंज कशी वच्ची भायर वच्ची काय जाल्यार पब्लीक ट्रान्सपोर्ट कशी आमी ग्रुपांत आसतना एक ग्रुप जावन वताच मात्र आमकां थोडे टायम दिलेलो भोंवच्याक प्रत्येकाक हेल्प ते मस्त जन आमगेल हॉटेलांतूय आमगेल टीम प्लस तन्नी आशिल्ले स्टाफ मस्त हेल्पफुल आशिल्ले एक टॅक्सी की कॅब की अरेंज कोरनू की मनी एक्सचेंज जाका पुराय मात्र एक म्हाका ह्या टुरान सगळे टुरान एक फील आयल की प्राऊड GSB म्हूण म्हळ्यार थंय वचून कळचे आमगेले एक समाजा स्ट्रेंथ तांगेल टॅलंट भायर वतरी कळटा आमी हांगाची मंगळुरांत आसून आमगेले हंत आसला रे कळना आमकां भायर वतनाचे आमकां कळटा आमगेली कम्युनिटी कितलो हॉट आसा कितले टॅलंटेड आसा कितले हेल्पफूल आसा सो आनी सगळे टूर आमकां अनफॉर्गेटेबल विसरूं जायना मेमोरेबल ह्या टुरांतूय मेमोरेबल टुरांतूय खंयचे एक इन्सिडेंट उडक अशें की सांगता एक्सप्रेस करता ते कॉमेडी जाता एक विसरूं जायना म्हळ्यार जाता एक तसले कसले एक उडक आसत की खंयचे सिच्युएशन खंय जो चमकल आले मस्त इन्सिडेंट्स आसा मस्त मोमेंट्स आसा सुरे म्हाका कशें जालें म्हळ्यार हांव आनी म्हगेली धूव मात चमकलेली सो फॅमिली नाशिल्लींची जाल्यार एक कम्फर्ट एक म्हाका म्हळ्यार प्रती एक आउटिंगाक एक पाटी लेट जाताच आमी सो संमेलना दिवस एक्चुअली सगळे बस वेट करता म्हाका इतलो ऑकवर्ड जाला मात्र कोणीय कसले उलयनीचे आरामेर आमी ते हॉला चमकलेलींची सगळे बसांक कोणाके राखोच म्हळ्यार इट्स सो ऑकवर्ड मात्र कुशीर आमी चमकलेली सो त्या एक मुमेंट म्हाका समा उडगास आसा आनी तशीची आमी देवस्थानाकय चमकलेलींची ताजे विशयी तुमी सांगीत त्या एक ब्युटिफूल एक्सपिरियन्स फर्स्ट हिंदू टेम्पल मागीर आमगेल रोलर कोस्टर मस्त म्हाका ते एक फेरारी वर्ल्डा चमकलेलींची सो ते रोलर कोस्टर एक विसरूं ना सुरेख मेल दुवेक हांव कन्विन्स करता आशिल्ली मागीर म्हाकाची इतली भयण जाला तिक खूश जाला सो त्या पुरा मस्त पुरा मुवमेंट्स आशिल्ले ओट्टू मात्र एक ग्रुप जावन वता ना केन्ना एक गंमतच आनी आमी ते एक पोस्ट केलेले प्रोग्रामा विशीं तातूंत फेरारी वर्ल्डाचे एक फोटो घाला तशें म्हणटाना सांगू का जेन्ना सांगता म्हाका उडगास येयले वर्ल्डाचे फास्टेस्ट रोलर कोस्टर म्हणून त्या फेरारी वर्ल्डांत दुबयंत आसा ताची स्पीड कशी म्हळ्यार तुमी बेसतना हांगा उगूर वचचे ते विशय ना कशी दोळ ओपन करून दोळ मुच्चीचे भितरय तुमी उपास एक राउंड येवन पावून जाता ते एक एक्सपिरियन्स आमी ते अनुभव आमी सांगेच म्हळ्यार तुमकां ते कशी तुमी घेतात म्हणून सांगू जायना दोनीचे आमगेले सगळे विज्युअल्स तुमी पळयला एक सगळे प्रोग्राम कितली गंमत जाल्ले म्हणून फर्स्ट डे आमी कसं केल्ले 2 दिवस 3 दिवस पुरा तुमी पळयला संमेलना नंतर जाल्यार तांचे एक फूड आमी फूड तुमकां दाखोवच सोडला ताची टेस्ट दाखोवचे जायना हांगाचे एक टेस्ट ना टिपिकल इंडियन फूड म्हणून मागीर तांचे एक आमी थोडे म्हळ्यार थंय वतर एक थोडे टेस्ट करता म्हणून त्यावे 1-2 आयटम्स तांणी ऍड करून आशिल्लींची सो त्या पुराय जनाक म्हळ्यार एक जनाक थंय वतर तांची फूड कशी म्हूण खावका म्हूण आसता सो त्या दोन्ही कन्सिडर करून लायक एक मेनू केला म्हाका आनीक उडगास आसले बुर्ज खलिफा वतना इतलो व्हड लायन आशिल्ली की आमी आतां 4 जण चमकला रे इतली बोर जाता त्या लायनांत राबून वयर तानाका पुराय वचून मात आमगेले सगळे ग्रुप आस म्हणटा एक 100 वयर जण आमी पुरे जण ओट्टू त्या लायनार उलयता पंचायत एक वेटिंग म्हूण एक आमकां फील येनी सो अनेक गंमत जालें म्हळ्यार तेची त्या लिफ्टान तूं आमी वयर वचून सकयल येवन ते ओपन जायनाशिल्लें लिफ्ट सो आपास वयर वचून ते लिफ्टय पुरो भारी चंद थंय पुराय डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पुराय तांगेले पुराय पळयतना एक गंमत जाता मात्र ओट्टू आसतना खंयचे कश्ट त्या सांगू पळयता आशिल्ले म्हळ्यार लायनय हॉड असो वेटिंग असो मात्र उठूची राबून पंचायतीक करून आमगेले इतल्या आमगेले जोक्स ते पुराय गंमत जालेले ओके आनी सगळे दुबय टुरा विशय भोविल विशय कसले एक ऑडियन्स आवडो कसले शेअर करच की विंगड तुमकां तांकां इन्वायट करच की नेक्स्ट टाइम की तुमी एक दुबय वचून कसले पळोवका म्हण की एक संमेलन म्हळ्यार असले एक मिस कोरनाकाच म्हण की मुखार सून कसले एक तुमगे रिलेटिव्ह की फ्रेंड्स की कसले लाईव्ह वारी कसले सांगू असो मेनली GSB म्हणता ना GSB ट्रिप म्हणता एक जना भंय आसता ह्या कसला ओन्ली आमगेले धार्मीक जावन एक ट्रिप की गमत आनी ना दिसता तुम पूरा इन्क्लुसिव जावन एक गुड फील हाडचे प्रयत्न केन्नाय करताची यूथ ऑफ GSB टीमान
सो आनी मुखार सुन खंयचेय ट्रीप आसल्यार तुमगेल सपोर्ट इज अ मस्ट. केन्नाय आमी एप्रिशिएट केला आमगेल ऑडियन्स आमगेल कम्युनिटी हे व्हिडिओ पळयतले जन. सो पार्टिसिपेट करेंची एक लवली मेमरीज आम्ही जे आमगेल कम्युनिटी केन्नाय होल्ड करीत. सो तुम्ही पार्टिसिपेट केला मात्र कळता द फील ऑफ बींग एक ट्रू JSBN म्हणत. मात्र केन्नाय लेखू नाका इट्स गोइंग टू बी ओनली ट्रेडिशनल थिंग्स जेव्हा आतांचे युथा तांकां कसले गम्मत ना म्हणून. सो फ्रॉम सिनियर सिटीजन टू एक चेडूआ समेत गम्मत जालेले आसता. तांकां जाय आशिल्ली तशी कम्फर्ट जावं गम्मत जावं लग्जरी जावं कसले जावं. सो पार्टिसिपेट केल्यार आमकांय खुशी. आमी ओट्टू जावन हांगा मात्र न्हय आतां आमगेल GPL जाल्यार एक ग्राउंडान मात्र हे आमी देश विदेश भोंवतना आनीक ते बॉन्ड स्ट्रॉंग जाता. सो येस. आणि अंजनान मस्त विषय तुमगेला सांगले शेअर केला आणि कसले येस हे कार्यक्रम अशी मुखार वता आणि मुखारी अनेक रामचंद्र भट आमगेले टिमाच्यो तागे लागीं मस्त उलोवचें आसा. इतले वेळ म्हगेलो टू अंजन आशिल्ली तिगेने मस्त विशय तुमगेला उलयला शेअर केल्ले. तिगेलो अनुभव केन्नाय व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसता. हे कार्यक्रमाक आयल्याक तुमकां स्वागत तशेंच धन्यवाद. सो यूथ ऑफ JSB म्हणटाना हांगा मस्त जन टीम पीपल आसाचे. हांव तांचो एक सानो आसतलो मात्र आमी गेला पशी चड केलेले मस्त जनान काम केलेलें आसता. तशें तांकांय पुरो जनाक हे ट्रीप सक्सेसफूल जावन एक गम्मत मेमरी दिल्या लाका मस्त धन्यवाद. येस एक कॉलर घेवन मागीर तुका सोडता. एक कॉलर आसा आमगेलो टू कोण म्हण पळया. नमस्कार. नमस्कार. तुमगेलें नांव सांगा मागीर कोण उलयता. विमला कामत बघा. हां खंयच्या गांवांत. मंगळूर. मंगळूर वा उलय उलय. मुगल बांबोड आणि मुगल दूर करून तुमगेलो दुबई पुरा येयचे. येस प्रोग्राम धकयला येस मात्र सकाळी मुखार बायलांच्या खास खेळण्या करता आलोचन खूप जाता. तशें आसतना आमकां सकाळी गांवचे खाण त्यानंतर लायट रस्ते घेता तसं लायट अकोमोडेशन प्रत्येक तुम्ही केलेलं आमकां भारी खुशी जाल्या. आणि आमी कस्टमर टूर प्रमाणे वचचे येता जाल्यार यश आमची जाल्यार मेळून तुमकां मस्त जाणां परिचय जाला आमकां. आणि एक फॅमिलीशी प्रत्येकान खुशी जागृत घेवन की मस्त खुशी होती मेळून तुमकां मेळची. तितले न्हय आमकां ते प्राय अभ्यास ह्या केलेले रामचंद्र भट ताका मस्त धन्यवाद सांगता. तशें आमकां प्रत्येक ताणे कितले टायम भितर येवका कशें दवरता ते पुरो सिस्टमॅटिकली ताणे सेकंड जालेलें आसा. मागीर दुबय रूमचे विशय हांव सांगचें म्हळ्यार आमकां कशी तांणी व्हेकल राबयताची तशी ती सिग्नलार आमी तांकां करेक्ट जावन सिग्नल फॉलो करपा पडटा. तो एक अनुभव म्हाका जालो. आनी कसं म्हणून आमी येताना एक फावटी आमचे टॅक्सी पाकिस्तानी ड्रायव्हर मेळ्ळो. ताणें आमकां दुड चड घेतली म्हूण म्हणटात तो म्हणालो हांव कसलेय घेवन करूं ना मॅडम हांगा पुरे आसा आनी तुमकां हांव करेक्ट फोन करता. तुमी कितले मिटर कितले ते दूद पयशे एक पयशे ते दूद नाका म्हूण ताणें तशी 13 वरां दिवंक गेले की ते करेक्ट घेवन 15 दीस म्हळ्यार तो हें कर न्ही कितले लायक कसं करेक्ट रूल्स येताना पापी थंय रावल ते मागीर म्हणत तुमगेल्या म्हणटा डेमोक्रेसी न्हय हांगा रावल रूल आनी मी कशी म्हूण तेन्ना म्हाका भारी एक खुशी जाली. तो म्हळ्यार आमगेलो हांगा अशें करूं साध्य तितकी म्हूण म्हाका एक दीस पडला. तशें मोला वतना तशी डे टू डे मोला वतना आमचे एक मलयाळी मुस्लीम एक बायलांशी मेळ्ळी तिणें म्हाका मस्ती विशय सांगलें. तसं म्हाका एक लायक एक्सपिरियन्स जालो. भारी एक JSB टिमाक घेव प्रत्येक ऑडियन्स हांव धन्यवाद दिता. येस तुम्ही सांगचे म्हळ्यार एक बाय जातना विंगड विदेशा वतना एक भंय आसता ते भंय पुरे वचून एक्सपेक्टेशना बशी लाय जाल्ले म्हणून तुम्ही सांगता. खंडित 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 धन्यवाद कॉल केलेला मस्त धन्यवाद. तशी इतले वेळ अंजनाय आमगेलो आशिल्ली तांणी मागीर सांगलें रामचंद्र भट म्हणून एक नाव काडलें कोण कसं नाही तागेले एक्सपिरियन्स कसं नाही तागे लागीं उलया मस्त धन्यवाद तुमकां. तशीच आमगेली वीक्षक मस्त तुम्ही कॉल करूंक लागता समज जाल्यार तो एक नंबर आसा त्या नंबराक कॉल करून तुम्ही उलो येता. तुमकां आतां विज्युअल्सान तूं
दुबई सिटी आमकां दिसता व्हड बिल्डिंग्स पुरे आमी दुबय एंट्री जावन एक फावटी एअरपोर्टांतल्यान भायर येवंक जाल्यार हे सीन तितले खुश जाता म्हळ्यार सुरवे एक 2 दिवस प्रति एक मोबायल भायरीची प्रति एक सिन्साचे फोटो काडचे व्हिडिओ काडचे हेची आमगेलें काम आशिल्लें तसले विज्युअल्स तुमी जाल्यार हांगा पळयतास तशें आतां आमगेलो तो रामचंद्र भट आमगेले यूथ ऑफ GSB टिमाचो थंय 130 जन आमगेले सगळे एक मेंबर्स म्हळ्यार आमगेले ग्रूप तांते एक 30 जन आमी जाल्यार एक 100 जन आमगेले गेस्ट इतली जनाक ते कंडक्ट करून मस्त सकट ते काम आसता रूम अलॉटमेंट करचे आयली कुडले तांगेले व्हेकल एअरपोर्टांतून येवंक जाल्यार तांगे व्हेकल अरेंजमेंट करचे तदनंतर आमी वचूंक जाल्यार कशी वचूंक एक 130 जनान वचूंक जाल्यार एक 3 बस एक 45 जन जाल्यार धरली म्हणजे एक 3 बस जावंक जाता हे बस कशी सिस्टम हे पुरे आमी ओटू टीम करून रामचंद्र भट तांगेले ताजे एक नेतृत्व घेवन हे पुरे केलेले सुरवेक निमगुया त्या अरेंजमेंटा फुडें दुबय टूर फर्स्ट टाइम वय फर्स्ट इंटरनॅशनल 99% तो आमगेले रामणे आसा फर्स्ट इंटरनॅशनल टूर वय इंटरनॅशनल टूर फर्स्ट यस फर्स्टाक दुबय टूर सेट जाल्ले भायर सरले चमकले तुमी येवन पाविले तशीची हॉटला येवन पावचे ते एक अनुभव कशे आशिल्ले मस्त हा म्हणजे लाईफ टायमान तू एक फावटी एक्सपिरियन्स करका म्हणटा पळय ते सांगतना कसं आसचें पुरा बा कसं आसचें पुरा एक्सपिरियन्स म्हणटा ते वन्स इन अ लाईफ टायम ऑपॉर्च्युनिटी कसं म्हणू सांगतना कळना एक्सपिरियन्स केलें तेन्ना मात्र ते कळचें त्या जनान येवन 130 जनान येवन उलयतना रूम्साचे अशें पुरो प्रत्येक आमी 4 स्टार हॉटेलांत राबिल्ली फॉर्च्युना हॉटेलांत मस्त चंद अरेंजमेंट आमकां प्रत्येक सिस्टमॅटीक जावन मस्त हांव तुमकां मस्त क्लियरली सांगता म्हळ्यार गांव सोडून विंगड देशा गेला थंय कशें की एक नवे एक्सपिरियन्स म्हणून खूश आसा भंय ना व्हेरी फर्स्ट डे विदीन हाफ एन आवर आमी इमिग्रेशन जावन भायर वतरी प्रत्येक विशयार आमकां एक ना एक रितीर सपोर्ट आशिल्ली तस जावन बरी एन्जॉय केला सोडल्यार भंय जालें तसले एक वरके इन्सिडेंट उडगास येना आनी आमी थंय वतना नवे पुरे करेक्ट थंयचे ಸ್ವಲ್ಪ लोकल आमगेले फ्रेंड्स तांणी कितले चंद अरेंजमेंट केले म्हळ्यार आमकां तांणी इन्वायट केलें आनी प्रत्येक विशय सहकार केले हे पुरे कसले भितर जायना वापस वापस तांगेलें नांव सांगूंक जाता तावळे एक फावटी हांव प्रोग्रामा फुडें सांगलें आतां तुमी ऑन केला म्हणजे वापस सांगता ते विवेक प्रभू आसचे पुरो आमगेले तेल बायल आसचे पुरो प्रदीप आसचे पुरो अरुण आसचे पुरो हरीश कामत आसचे पुरो मस्त जन एक नांव सांगलें एक चुकता स्टार्टींग हांव वापस उडगासन सांगला तुमगेले हेल्प तुमगेले एक सहकार केन्नाय आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी हांगाचे जनाल सहकार कशें आशिल्लें आमगेलो आयल जनाल इता म्हळ्यार आमकां एक भंय आसता सुरये तांकां रूम अलॉटमेंट करून एक फावटी तांकां बस की बेसोत्ताय पूण आनी एक फावटी तांकां बसार बसले म्हळ्यार 3 दीस उसकना फर्स्टाक ते एक कशें आशिल्लें एक्सपिरियन्स भितर आयिल्ले कुडले प्रत्येकलेले फर्स्ट ऑफ ऑल एक व्हड खुशी विशय कसो म्हळ्यार आयिल्लो कोणी इंडिविज्युअल जावन येयनी फॅमिली ओटू आयली तशें जावन तांणी त्या फॅमिली एटमॉस्फियरांत आशिल्ली आमी 130 जन आसा पुरो जाल्यार आमी 130 जन विंगड गांवां दोकून आयली म्हण केन्ना आशिल्ली आमी GSB कम्युनिटी आमी देश सोडून घेवन दुबय आयली भोंवचक कशें की नवे एक्सपिरियन्स करूं आयली हांतू आमी चांग मेमोरीज व्हरका म्हळ्यार तांकां फुल्ल क्लॅरिटी आशिल्लें नवे प्लेस आमी तांकां दाखयतना ते एक्सप्लोर करतना तांगेले तोंडार ते खुशी सकाळी फूड तांकां आमगेले इंडियान मेळचें तसलें फूड मेळ्ळें तेन्ना ते बफे सिस्टम आशिल्लें आमगेलें आमी काय तांकां तुमी हेंच खावका हें मात्र शाज ऑप्शन ना तांकां कसं मना जाय टोस्ट खावका टोस्ट खाल्लो पोळ खावका पोळ इडली वड आशिल्ली एक दिवस इडली वड खाल्लं दनपारा जेवण रात्री जेवण प्रत्येक आयटम बफे तांकां कशें आशिल्लें म्हळ्यार आमी इंडियान तोची एक नॉर्थ वचको म्हणजे ते एक सरसो का तेल म्हणटा तसलें तेल पर यूज करतात ಸ್ವಲ್ಪ अपशेड जावं चान्स आसता जाल्यार दुबयन तूं आमी लेखन इतले लायक फूड मेळटा म्हण घराचे खाण अशी पोळो इडली सांबार न्ही प्रत्येक दिवस एंड 1-2 पटी न्ही 7 दिवसांतवरके प्रत्येक दिवस तांणी लास्टाक वतना फीडबॅक कसं म्हळ्यार मस्त जन प्राय जाल्ली आशिल्ली फुडा विशयार आमकां एक चूर तोंदर जायनी त्या फूड समजलें निमिती आमगेले कंप्लीट आमी GSB म्हणले नंतर आमकां फूड मोस्ट इम्पॉर्टंट त्या फूड चंद जाल्ले निमिती आमगेले पुरा मुखारचे कार्यक्रम भारी चंदायर जाल्ले म्हण सो फूड मात्र न्ही फूड घेवन जाले नंतर तांणी हॉटेलां दोकून भायर पडली प्लेस एक्सप्लोर केल्ले प्रत्येकली अनेकल्या तोंडार खुशी पडोवन तांणी आनीकय खूश पावत आशिल्ली
तसले एक एक्सपिरियन्स आम्ही जाऊन आमगेल फॅमिली मात्र गेलं त्या एक्सपिरियन्स मेळना विंगडान खुश पावचे आम्ही सगळ्यान मोठं मेळून कसं की एक एक्सप्लोर करचे त्या खुशी पडोन भारी खुश जाता आशिल्लें हे पूर एक्सप्लोर आम्ही बायट सांगतो आम्ही आमगेल सांगानी जनार एक्सपिरियन्स घेता तशें आम्ही आमगेले अनुभव तुमगे लागीं शेअर करचे मात न्ही तुम्ही जाल्यारय कॉल करका तुमकां एक ऑप्शन दवरला आमी कॉल करायची आमकांय खुश जाता तुमकांय खुश जाता आयकताल जनाकय खुश जाता तुमगेले कॉलाक आमी वेट करता आसतात दुबय वट आमगेले आईल जन जयता थंयच्या संमेळनांतू भाग घेतील जन जयत कोणय हे कार्यक्रम पळयता आस म्हणजे दय करून आमगेला कॉल करून उलयाचे म्हणून वापस निमून घेता आणि सगळे एक टूर आणतो अंजनाला निम्मिला त्याची म्हळ्यार पुरा मेमोरेबलच तंतू एक होड एक आमगेले एक विसरू जायना तिलकंचे एक सिच्युएशन म्हणून हांव म्हाका प्रतिपटी दुबय टूर आणतो तुका गॅरंटी लायफ लाँग उडगात दवरून घेत असेल कसले म्हणून सांगल्यार अबुधाबी देवस्थाना गेलेले अबुधाबी देवस्थाना वचून आमकां सगळ्यांक तांणी बैस करून थंयचे तांगेले त्या इट्टीक दवरून कसं तांणी देवस्थान बांदीत आसा ती त्या इट्टीक दवरून ताजे बगे सांगून आमगेले हाता दुखून भूमिपूजन करयलें एक फॅमिली त्या कार्यक्रम जातरी मिगेले आयली तांणी म्हळ्यार हांव तांगेले लागीं केन्नाय इंटरॅक्ट करता आशिल्लो प्रती एकल्या लागीं तशी एक फॅमिली मिगेले येवन आमी धन्य जाल्ली आमगेले देशांत तो आमकां भूमिपूजन करूं आतां अवकाश मेळ्ळी भायल देशा येवन हांगा जाता अशें व्हड आशिल्ल्यान व्हड हिंदू देवस्थानाचें भूमिपूजन कसं बिल्डींग जाता देवस्थान जाता ताजें भूमिपूजन करचें अवकाश म्हाका मेळना आमकां मेळना हाजे पशें व्हड आमकां कसं नाका म्हळ्यार एक अबुधाबीची जाल्यार फरारी वर्ल्डांतू आमी कोणेय आलोचन करनी फरारी वर्ल्ड इतलें एन्जॉय करूं मेळटा म्हणून फरारी वर्ल्डा भितर गेले कुठले चेडू मात्र न्ही व्हड वर्क चेडू जाली थंयचे ते रायड्स अशें पुरो थंयचे ते एटमॉस्फियर अशें पुरो तांगेले मना आशिल्ले सन्न सन्न भंय ह्या रायडार बसल्यार म्हाका कसं नाही जातालो म्हाका कसं नाही चडून जातालो तांकां ते भंय आशिल्ले पुरा भंय दूर वचून घेवन प्रत्येकल्यान एन्जॉय केलें तशीच आमी एक आवय भट्ट म्हणटना करेक्ट आमकां एक देवस्थानाचे ते एक 100 मेमोरेबलच त्या विशयी तुमी लागीं हांव शेअर करता आमकां उपास आमी दुबय वचच्या पुरोची दुबय वचच्याक आमकां अवकाश देवान दिला आमकां मेळच्या पुरो भाग्य जाल्यार त्या देवस्थान प्रप्रथम हिंदू बृहत देवस्थान ते निर्माण जाता अशें ते निर्माण कार्याक आमकां एक करसेव करचे भाग्य बहुशा उपास मेळच ना म्हळ्यार पर फेब्रुवारीकची ते नूतन जलाल देवालय निर्माण कार्य संपूर्ण जाता तदनंतर त्या देवस्थानाचे विज्युअल्स पळया तुमी आमी कशी ते पूजन केलें पुरे विज्युअल्स तुमी पळयता आसची दोन्हीचे ते आमी हांगा ताची हांगाच पुरे विशेशत कसं म्हळ्यार हांगा वेंकटरमण देवस्थान म्हणलें रामाल देवस्थान म्हणलें कृष्णाल देवस्थान म्हणलें त्या एक देवस्थाना विशेशत कसं म्हळ्यार त्या देवस्थानाक हिंदू मंदिर म्हूण नांव म्हळ्यार म्हाका तें कुतूहल जालें आमकां कसं तें हिंदू मंदिर म्हळ्यार खंयचें देवाल नांव ना तें म्हूण जाल्यार थंय हिंदू मंदिर म्हूण नांव घेवन ते प्रधान जावन तांगेले एक तुमी अक्षरधाम पळोवन अशें पळय स्वामीनारायणालय विग्रह प्रतिष्ठापन जाता तांचे ओटूची ईश्वरालय पार्वतीलय तांणी सांगिल्लें आमकां तशी राम सीता अशें पुरो कृष्ण राधा कृष्ण अशें पुरो अय्यप्प अशें पुरो वेंकटरमण अशें पुरो हे पुरे देवालय विग्रह थंय आसता पूर्वजनालय देवालय अनुग्रह प्राप्ती जावपाक अवकाश आसा म्हूण तांणी एक उतर सांगलें दोन्हीचे तांणी प्रारंभ करतना तांकां एक सनमटा एक जाग मेळ्ळलो जाल्यार ते देवस्थान निर्माण जावचें आनी तांगेले एक इच्छाशक्ती पळयतना तांचे राय म्हळ्यार आमी शेख म्हूण सांगताची ताणें पार्किंगाचे स्लॉट गव्हर्मेंटांतलो निर्माण करून दिता म्हणली मात्र न्ही अनेके चडवंट्याचे जागो आतां तांणी आमगेले हिंदू देवालयाक हिंदू निर्माणाक दिलालस अनेक तांगेले एक खुशी विशयी तांणी आमकां शेअर केलेलो कसं म्हळ्यार ते हिंदू मंदिर निर्माणाक प्रत्येक कम्युनिटीचे ते हिंदू कम्युनिटी तांणी कशी निर्माण करता आसची एक ट्रस्ट असते बॅप्स म्हणून तांचे हय BAPS म्हणून तांणी ते निर्माणाचे जबाबदारी घेता आसची एक क्रिस्तमांचो त्या प्रोजेक्ट वर्क आसा एक इंजिनियरींग ते वर्क करता आसा तशी एक पारसी आसा मुस्लीम एकलो आसा प्रत्येक कम्युनिटीचो तो एक मेन एक 10 जण कोण आसा की त्या प्रोजेक्ट वर्क करचे तो तांचे एक प्रमुख जावन आसची म्हूण सांगून तांणी एक आमचे विशय सांगिल्लो हे पुरे आनी थंयचे येदूरची बागू तुम्ही विज्युअल्स पळोवन अशें बरोवपास हांव सांगता येदूरची बागू ते UAE देशाचे ते एक संदर्भ ते तुमकां दाखयता आस म्हणजे जाल्यार मागशी त्या देवस्थाना मागशी
तुमकां भारत देशाचे आमगेले काशीची मक्षी कशी असकी वाराणसी मक्षी ते गंगा तट जे हे पुरे तांची एक दृश्यावळी उडगास करता जाल्यार एक वातावरण ते निर्माण जाता म्हणून आमकां तांणी सांगिल्लें मात्र थंय एक तळशे तांणी एक पवित्र जागो म्हणचे ताका एक सरोवर की तळ की आमी म्हणयता उदका शेखरण करचे त्या उदकांत तूं गंगा सिंधू सरस्वती या पुरे भारताचे एक पवित्र न्हंय खंयचेच की त्या न्हंयच्या उदकाक ते तळ्यान तूं शेखरण जाता तशें करून पुरे ते एक स्नान केलें म्हणून जाल्यार ना त्या उदक प्रोक्षण केलें म्हणून जाल्यार तितलें एक पवित्र येता मुस्लिम राष्ट्रांत इस्लाम राष्ट्रांत आमकां एक मेळटा म्हळ्यार एक विशेष आनी त्या एक संदर्भांत आमी भाग घेतले व्हड एक सौभाग्य विशेष म्हळ्यार ताणें मस्त छंद सांगला देवस्थान बांदिताशे हिंदू नशा पुरो त्या ब्लू प्रिंट रेडी केलेल्या क्रिश्चनान जाग दिलेल्या शेखान पंजाबी सिखान अनेक सकी रितीर तागेले कॉन्ट्रिब्युशन केला प्रति एकले पारसी अशा पुरो प्रति एकल्यान त्या देवस्थान निर्माण कार्यांतू तांगेले एक्सपर्टाईज घालून घेवन प्रति एकल्यान ಒಟ್ಟಿ घेवन एक्चुअली ह्या एक हिंदू मंदिर जातना प्रति एकल्यान कॉन्ट्रिब्युशन प्रति एक कम्युनिटी देखून कॉन्ट्रिब्युशन येवं तशी केलेलं त्या एक भारी विशेष हे एक पार्ट चले दोन्हीचे आमी हांगा दुबय वतना आमगेले एक एक्सपिरियन्स थंय ताचे बिल्डिंग्स आनी तांचे एक पुरे पळयतना हाच्या वेळांनी कसं म्हण म्हळ्यार आतां अमेरिका जायत ते UK जायत आनीक ऑस्ट्रेलिया जायत हाच्या भाशे वयल्यानी कसं म्हण आमकां इमॅजिन करूं जायना बिल्डिंग्स आनी ते डॉल्फिन शो ते फेरारी वर्ल्ड आनी कसं ना म्हणाल तसं एक भवन दुबयन तसं आनी दुबयन थंय आमगेले काम करतले जन नाही पुरे कितले फ्रेंडली आसा म्हणल्यार तितले फ्रेंडली आसा हे पुरे आमगेले तांचे एक अनुभव आनी तुमगेले अनुभवाक आमी वेट करता आसाची खंडीत जावन कसलेय दाक्षिण ना आमगेले ह्या प्रोग्रामा फोन करतना आमी सुर्योजान फोन करचे कोण कसले कसले ना फ्रेंडली प्रोग्राम आमी फ्रेंडली आसाची आराम तोगू दिला नंबराक कॉल करायची अबुधाबींतू आमगेले दुबयंतू सम्मेलनाक आयिल्ले कोणें आसा म्हणजे जाल्यार दैकोन कॉल करायची उलयाची हांगा टूर आयिल्ली उलयाची आनी हांगा मस्त व्ह्युअर्सान हांगा बेसून जाल्यार तांगेले एक अनुभव एक्सप्रेस केलेलो आसा कमेंट्सा मुखांतर तुमी जाल्यार तुमगेले कसले एक शेअर करता मन आसल्यार खंडीत ते शेअर करायचे आनी आमी थंय वचून मस्त शिकल्याची इथं म्हण आमी नवे थंय आमकां कसलेय गोत ना UAE म्हळ्यार 7 स्टेट आसा आतां 7 स्टेट म्हणले दुबय अबुधाबी शारजा तशीची रसल खेमा उम्मल कुमेन तशी उम्मल कुमेन भौशा तशी घेतला आनीक फुजेरा रसल खेमा जाल्या असल पुरे स्टेट फर्स्ट ऐकूच आमची शारजा मॅचा खातीर ऐकलेच आमी दुबय अबुधाबी गोत आसा विंगड फुजेरा रसल खेमा उम्मल कुमेना ह्या पुरे फर्स्ट टाइम आमी ऐकूच ते पुरे ऐकूचे मेळ्ळे मात्र तांची हिस्ट्री ते 7 स्टेटांतू अबुधाबीचे रायो प्रेसिडेंट UAE का प्रेसिडेंट त्या एक विषय पूरा आमकां नवेचे आनी तांचे रुल्स हॉर्न मारूं ना तितले व्हेकल असल्यार हॉर्न म्हळ्यार आमी शब्द ऐकय न्ही भौशा तशें हे पुरे आमी इमॅजिन करूं जायना थंय वचून पळोवका अनेक खुशी कसं म्हळ्यार आमगेले जन थंय वचून त्या मनस्थितीन तांकां एक अटॅच जाल्ले एक भारी आश्चर्य इंटरनॅशनल संमेलना दिवस थंयचेची मिगेले एक 2 फ्रेंड्स थंय सेटल जाली ऑलरेडी तांगेले फॅमिली आसा तांणी मिगेले सांगिल्लें यूथ ऑफ GSBच्यान ह्या कार्यक्रम करतना हांगा इंटरनॅशनल संमेलन म्हणटना तुमी एक 150 जन आयली आमगेले हांगा दुखून आनी एक 100-150 जन जातली म्हणून आमी लेखिल्लें जाल्यार 800 जन जाल्लें पळोवन तांकां शॉक आमगेले दुबईंतू इतले पटी आमी कार्यक्रमांतू पळयल पशे 10 वंट्यान चड जन आमी एका पटी आतां पळयल्या आनी खंय ते म्हळ्यार विशेष कसन म्हळ्यार यूथ ऑफ GSBन खंयचे कार्यक्रम केल्यार ते खंयचे लेवलाक वता म्हणजे हें एक निदर्शन कसलें म्हळ्यार देवालो आशिर्वाद आसा स्वामेलो आशिर्वाद आसा तुमी इंटरनॅशनल संमेलनाचे एक विज्युअल्स जनान पळयल्यार बैशा खुर्ची ना जनाक म्हळ्यार तें 5 स्टार हॉटेल मॅरियट हॉटेल वन ऑफ द फायनेस्ट हॉटेल्स इन दुबय थंय आमी प्रोग्राम कसो प्लॅन केल्ले आमकां थंय कसो जन येता म्हण आमगे लेखाचार आशिल्ले ताजे पशे जन चड जावन रब्बील जन विशेष कसन म्हळ्यार भटमाम तो रब्बिलो दनपार जेवणाक मात्र भायर गेला इमिडिएटली वापस आयला संजय खाणा भायर गेला इमिडिएटली वापस आयला ते 8 to 10 hours कसन ते आमगेले इंटरनॅशनल संमेलन आशिल्लें एक चूर आयिल्लो हॉटेला देखून भायर वचनी जाग ना
एके म्हाका अनकम्फर्टेबल जाता आसा तसल कसन नाशी प्रती एकल्यान तें कितलें एब्जॉर्ब करूं जाता इंटरनॅशनल संमेलन आमगेल जन वट जाल्ली आमगेल कम्युनिटी वट जाल्ले म्हूण तितलेंय तांणी एब्जॉर्ब करूंक अवकाश मेळ्ळाले तितलेंय एब्जॉर्ब केला तें पळोवन तें उडगास काडटा तेन्ना मस्त खूश जाता. करेक्ट. आणि एक कोरोना महामारी येईल तुमकां सगळ्यांक गोतस ताजे वर्ष पुढे ते लोकल जन तांगेले एक ಸ್ವಲ್ಪ संघ संस्थेन म्हणून एक गेट टुगेदर सना मट्टा तंतनी करता आशिल्लेची कोरोना नंतर एक हॉड सम्मेलन आणि गेट टुगेदर जाल्यार हेची फर्स्ट म्हणून तांच्या लोकांनी सांगिल्लें आणि तांचे गेट टुगेदर कशें म्हणटा 200-300 जन मेळता आशिल्ले भोवशा जाल्यार एक 800 जनान विंगड विंगड स्टेटांतल्यान म्हणल्यार तांच्या युएईचे येवन भागी जावचे दोन्हीचे आम्ही कसं म्हणणार एक न्यूट्रल संघटन म्हणल्यार हांगूतल्यान येवन आपोवचे केन्ना तांची संघटनेने संघ संस्थेन आपोवचे आम्ही आपयलेल्या प्रत्येकल्यान कसले एक मनात दवरनाशी खुशीर येवन भागी जाल्याची सकाळ कितली खुशी की प्रोग्राम जावची ते तांकां तितली खुशी वतना एक भावनात्मक जावन शे प्रोग्राम जल्ली नवे आनी केन्ना म्हणाले एक भावना तांगेल्यान तूं ते येत आशिल्लें तांगेल्या उलयतना कळत आशिल्लें आनी एक दोन विशय आमगेले वासण्णा आमगेले मंगळूरा दक्षिण शासकाचे अण्णा तांगेले तांणी कशें म्हळ्यार हे 7 स्टेटांनी इंडिया तुलान आमगेलो टुरा येयनीत तांणी जाल्यार संमेलनांत भागी जावका तांगेले एक आफ्रिका टुरा तांणी वच्चे आशिल्ले ते आफ्रिका पळयात तुमी स्क्रिनांत कन्नडाक घालून वासण्णा तांणी हे संमेलना खातीरच ते येवन पळोवका कशी जत्ता म्हूण इता म्हळ्यार फर्स्ट इंटरनॅशनल JSB संमेलन हे आफ्रिका टूर पोस्टपोन करून ह्या कार्यक्रमाक तांणी येवन पाविल्लो आसा. अनेक मनीस कोण म्हळ्यार तवय तशीची ताणें दुबय आशिल्लो तो ताणें भायर सर वच्चे आशिल्ले जाल्यार आमगे संमेलन आसा म्हूण कोण रबलो तो रब्बून कसं म्हण पळोवका मेळका म्हण तो आमगेला तो जावन येवन उरलो न्हू हे पुरो एक्सपिरियन्स कसं म्हळ्यार एक खुश दिता तसले एक संदर्भ इंटरनॅशनल संमेलन मात्र नाही अरुण अण्णा शापुरा विवेक अण्णा शापुरा धीरज अण्णा शापुरा प्रदीप अण्णा हंगेले मस्त जनाल टीम आसा म्हाका सगळ्यां नांव सांगच्या ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ नाव म्हाका डिटेल दिला की हुಡುಗ स्कोर का म्हूण सांगून रामचंद्र भट हांणी सांगिल्लें म्हणके विवेक प्रभू तांगेल बायल श्वेता विवेक तशीची अरुण तावळ नांव सांगलें ताजे वांगडा प्रदीप शापुरा श्रीनिवास तशीची सुमा राघव पै वीणमाई लक्ष्मीनारायण कामत आनी तांगेले बायल तशीची दुबयचे हरीश कामत हांणी इम्पॉर्टंट जावन ताजे वांगडा मस्त जनान सहकार केला तुम्ही ह्या संदर्भाचेर आमी उडगास करूं का तुमगेले एक सहकार ते नांव म्हणल्यार यशस्वी जावच्या ಸ್ವಲ್ಪ आमकां हिन्नडे जाता आशिल्लें तुमगे सहकार मस्त अत्यगत्य जावन आमकां मेळ्ळा निमित्त हे कार्यक्रम यशस्वी जाल्ले म्हणून सांगू की सगळे 7 दिवसा टूर सगळे 7 दिवसा टुरात त्यांनी मस्त आमकां सहकार आनी आमी ಸ್ವಲ್ಪ जनाक ते रेकॉग्नाइज केले तांगे एक स्टेजावेर स्मरणी केले तांगेले एक कशें आशिल्लें तांगेला उलोवन पळयल्यार त्यांनी प्रत्येकल्यान सांगचे कसन म्हळ्यार युथ ऑफ JSB कसन मोटीव घेवन हे चॅनल रेडी जाल्ले कसन तांणी ऑब्जेक्टिव्ह घेवन त्यांची आजी काही मुखारसून व्हरता आसा ती एक ध्येय कसं म्हळ्यार कम्युनिटीचे कसनय कार्यक्रम आसा पुरो कम्युनिटी फोरफ्रंटार येवका कम्युनिटीच कार्यक्रमान सगळ्यान वट्ट मेळका त्या समाजाचे अबुधाबी समाज थंयचे गौजी गम्मत म्हणून एक टीम तांणी सगळ्यान सांगच त्यांची युथ ऑफ JSBच्यान हांगा घेवन इतलो व्हड कार्यक्रम केल्ले आमगेल कम्युनिटीच्यांक आमी कसन हांगा आसूनची दूर दूर आशिल्ली विंगड कारणांतर जावन आमकां ओट्ट मेळूं जायनाशिल्लें आयच्या दिवसा म्हणटा आमी सक्कड ओट्ट मेळ्ळी सक्कड कुशेरी एक दिवस आमी आनी एक वर्सा जावं तितले मेमरी सामके एक दिवस भितर क्रिएट करूं जाल्ले आमकां ते उडगासू लायफ लाँग हेल्प जाता म्हणून मस्त त्यांनी मस्त होगळलें आसा हांवें कसले सांगता असं म्हळ्यार आमगेल टिमान इतलें काम केलां म्हूण न्ही चांग उद्देश दवरून घेवन कम्युनिटी मुखार येवका कम्युनिटी कसं की चांग जावका म्हूण घेवन एक उद्देश दवरून घेवन खंयचेय कार्यक्रम गांतून घेतला री ताका देवाले आशिर्वाद स्वामेल आशिर्वाद आसता आनी प्युअर मनान केलें तेन्ना असल रिजल्ट मेळटा म्हणच्याक इंटरनॅशनल संमेलन एक व्हड एग्जाम्पल तशी मस्त सगळा अनुभव आसा मस्त कॉल करू ट्राय करता आसताची कॉल खंडीत करायची आणि हे कार्यक्रम आमगेल्या मोगाचे तांचे अरुण जो कोणी पळयता आसा म्हणून जाल्यार कॉल करायची तुमगेल्या एक उलोवका लायव्हारीक म्हणून आमकां एक आशा आनी मस्त विशय बोवील विशय अशें बरो ओट्ट मेळ्ळेलो विशय अशें बरो आमगे लोट येयल जनाले रेस्पॉन्स कशें आशिल्लें संमेलना दिवस आमकां त्यात 130 अनेक आमगेल टीम नाव सांगलें नाव विसरता वॉलंटियर टीम तांगेले एक अरेंजमेंट फुल दिवस एक 130 जन आमी कसा ओट्ट जाल्ली आमी दुबय फ्रेमा वचचे प्लॅन केल्ले बुर्ज खलिफा वचचे प्लॅन केल्ले
त्यात ना उलयतना एकल्यान भारी चंद सांगले तो चिके रिसर्च करतले जन ताण सांगले 50 वर्सां पुढे ह्या दुबई कसं नाही नाशिल्ले बिल्डिंग हांगा घर बांदूचे तांकां बारी कश्ट आशिल्ले आज ही स्काय स्क्रेपर्स आसा म्हळ्यार जन बरी ते बुर्ज खलिफा टॉप व्यू पळोवचेकोस्कर दुबई येता ती म्हळ्यार एक मनशान मनान तो दृढ जावन आमी हें करून दाखोवका म्हूण कसं मना घेतल्या ते करून दाखोवचो जगता म्हळ्यार एक व्हड निदर्शन तूं टिमाचे आमगेले वॉलंटियर्स कोण वट्ट आशिल्ली मस्त सहकार सकाळी खाण जेवणां वेवस्था करतना कसं न्ही हेल्प जावका जाल्यार एकय भायरी ते जना मॅनेज करूं 130 जना मॅनेज करतना तुमकां कितले वॉलंटियर्स असल्यार पावना बिकॉज मोस्ट ऑफ देम तांकां एज जालेले जन तांकां हेल्प करची तांकां सहकार करचे प्रत्येक कोऑर्डिनेट करचे हांगाचे वॉलंटियर्स टीम GPL उत्सव जावचे सगळ्यान पळयला तितली चंदायर जातना ताजे मागची काम कारण वॉलंटियर्स दुबई टूर आज प्रत्येकलो होगडून घेवन इतली चंद युथ ऑफ GSBच्यान ऑर्गनायज केला म्हणून तांणी कसं सांगता ती ताका ओनली अँड ओनली रिजन इंडियाचे आनी UAEचे आमकां सपोर्ट मेळ्ळेले वॉलंटियर्स जाले तांगेली निमगेतीची हे सगळे टूर विथ इंटरनॅशनल संमेलन भारी चंदायर जाल्ले म्हूण चक तांचो 2 उत्तर ना आनी कशें म्हळ्यार तुमी थंय ಸ್ವಲ್ಪ मोमेंटोस दिवचे पळयला ते विग्रह दिवचे पळयला हें पुरे कशें म्हळ्यार थंय घेतिल्लें न्ही इंडियातून कोरियर हाडेला त्या पडली दिवस ते पॅकिंग एक गम्मत ते थंय बसून आमी इंडियातून आयले आयटम्स काडचे पूर्ण जाणां किट्ट दिवचे हे पुरे वॉलंटियर्स आमगेले सगळे वॉलंटियर टीम मस्त वर्क केला तांकांय ह्या संदर्भात तूं धन्यवाद दिता चिंता एक नांव सांगेत मागीर एकलो आमगेल्या बेजार करता म्हगेलें नांव सांगा न्ही म्हणून सगळ्याले उडगास आम खंडीत आसा विज्युअल्स तुवें घाला आनीक आमगेल्या बॅक एंड टीम टेक्निशियन टीम ती अनिरुद्ध जो कोणे एस मुंजलारी देखून आमगेले कन्वेनर्स कोणे चेतन कामत जो कोणे लायनार मेलता मुंजलारी तांकां एक कनेक्ट कोरका त्यामुळे तांगे लागीं कन्वेनर एक एक्सपिरियन्स की तांगेलें उत्तर घेवया म्हूण हांव निमून घेता तशीच हय आमगेल्या युथ ऑफ GSBचे डायरेक्टर चेतन कामत जो कोणें आसा म्हणजे तांकां एक कनेक्ट कोरयता ना म्हणजे अरुण जे कोणें आसा म्हणजे तांगेले एक एक्सपिरियन्स तांगे लागीं हे लायव्हान तूं कार्यक्रमान तूं आमकां एक उलोवका म्हूण आशी ट्राय करायची मेळटा म्हणजे ना हांवें कोणें ह्या कार्यक्रम पळयता आसा म्हणजे तुमी जाल्यार आमगे लागीं उलोव येता आनी कसले सांगोस की आनी मुखारी हांव मस्त जाणान म्हाका आमी दुबय देखून वापस येतरी मेसेज केला दुबई टूर आमकां ह्या फाटी कारणांतर जावन मिस जाल्ले म्हूण तुमी दुबई एक्सपिरियन्स करता तुमगेले फॅमिली वट एक्सपिरियन्स करता म्हूण जाल्यार तुमकां बेस्ट एनवायरमेंट ह्यांची म्हूण म्हाका दिसता सगळे कम्युनिटी वट्ट वचचे असलो अवकाश आसा तुमकां अवकाश मेळ्ळे म्हूण जाल्यार दय कोर न्हू तुमी ते मिस करून वचजा मस्त चंदायर तुमगेले कार्यक्रम जाता तुमकां दुबई कितली तुमी एक्सपेक्ट करनासता ती ताजे 10 वांटेन तुमकां लायक मेमोरीज क्रिएट करूं थंय अवकाश मेळटा म्हळ्यार डेजर्ट सफारी आमी ते प्रत्येक फॅमिलीक एक लँड क्रुझर तशें आमगेलो युथ ऑफ GSB वन ऑफ द डायरेक्टर जावन अशी चेतन कामत हांणी आसाची प्रथम जावन चेतन कामत तुमकां हे कार्यक्रमाक स्वागत आनी मस्त जन हें लायव्ह पळयता आसाची तुमी हें लायव्ह वारी सीधा प्रसार लायनार आसाची आमगेल्या विक्षकांक हे दुबई टुरा विशयी संमेलना विशयी कसं सांगता तुमी नमस्कार भटवा नमस्कार हांवें पळयत आशिल्लें आतां मागीर ड्रायव्हिंगार आशिल्लो तेच मागीर रात्री घरा तर पळया म्हणून येस जमलेला ना तर लेक्चर आमी कितलो अर्जंट म्हणून आशी कोण चेहरा जे आयला आजकाल चेहरा जे दुबय तूं UAE कोण आयल्याची अबुधाबीची आयल्याची शारजा मागीर वापस ओमान मस्जिदान आयल्याची आमी लेक्चर चिंतल्यात म्हळ्यार आमी दुबय संमेलन म्हणून एक लास्ट ऑक्टोबर मन्नान गेले कुठले आमी डिसायड केलेलो आहे तशी डिसायड केले कुठले फर्स्ट आमकां दीपक अण्णान मुंबय वाशी दीपक अण्णान कसं जायचं तुमकां हांव ते व्यवस्थित करता तुमी मुखार वचयाची म्हणून फक्त ताण आमकां धैर्य दिलेलो तशी की आभाराणाचे प्रतापणान एक आपणे एक कोविड कशी फूड आमकां सांगून आशिल्लें दुबयचे कोरिया इव्हेंट तशी ते करेक्ट आमकां हें जेवण टायम करेक्ट म्हणून एप्रील वेकेशन टायमार दवरचें म्हणलें केलें तशी मुखार जमतलें नक्की आमकां मंगळूर देखून 136 जण मंगळूर देखून भायर सरल्याची आनी आमी रिजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलायन केल्ले मस्त जाणां ऑनलायन रिजिस्टर करून आयल्याची ताजे फूड हांवें नरेश प्रभू एप्रील 20 तारखे वचून 3 दिवस ते सर्व प्रत्येक आमकां कोण आले गुप्त आसतले तांकां इन्विटेशन प्रसाद वचून दिवन आयले जाल्यार 4 जाणां दिवचे जाय न्ही
जाल्यार आनी तूं दुबयच्या आमकां दुबय कोण एक आमगे विवेकानंद बायल अरुण प्रदीप लक्ष्मी आमी मस्त आमी हंगा आसल्या जाल्यार ताणी ते मस्त तरेन वचून फर्स्ट हॉल पळोवचे आमगे हरीश मामा बरो मस्त ताणी काम केला राजेश मागीर गोकुळ बाबाजी आनी पुरो मस्त आमकां हेल्प केला दुबय वचून मग आमी हंगा आशिल्ले आमी लास्ट डायरेक्ट मागीर 21 संमेलन जाल्यार 16 तारखेक चमकलेले ताची फूड कंप्लीट व्यवस्था रेडी करून दवरलेले दुबयचे आनी पुरो इतलो कार्यक्रम सक्सेस जातो तांणी कारण खंडित चेतन मस्त विषय सांगला आणि मस्त जनाला उडगास काढला आणि आमगे टीमाचे सगळ्याची आमगे 140 जनाले कंप्लीट केअर आमगे रामचंद्र भट्ट कुंदापूर आमगे रामಣ್ಣ ताका एक स्पेशल थँक्स म्हळ्यार स्टार्टिंग दुखून आमगे दुबयचे 140 जन वरची विषय रे ते व्यवस्थेचे ते रातची व्यवस्था ताण आणि कंप्लीट आमगे श्रीलंका बेंगलोरची तांणी त्या जबाबदार जोडसून कंप्लीट मला त्या एक व्हड जबाबदारी आशिल्ली आमगे कोण जन आपोवन हाडची एक व्हड जबाबदारी आशिल्ली आमगे टीम सगळे तांचे मेळ्ळा तुम्ही भटमा नशापूर नागेंद्र नशापूर कंप्लीट जाल्यार आमचे एक आमगे रामचंद्र भटमा आमी आमगे श्रीलंका बेंगलोर आमी एक व्हड जबाबदारी घेवन हे केलेलो आसता तशें आमकां एक मस्त हे उमेद जाला येस थँक्यू चंदन इतले वेळ उलयले मस्त धन्यवाद येस येस तशीच मस्त जनाला उलोवचें आसा अनेक आमगेल्या बॅक एंड टीमा लागीं निमून घेता अनेक आमगेल्या सहपाठी नागेंद्र शणे खंय जो लायनार मेळ्ळी म्हण जाल्यार तुमी दयकोर न्हू तुमी जाल्यार नागेंद्र शणे हांणी जाल्यार एक पटी आमगेलो तांगेले एक अनुभव शेअर कोरका म्हण हांव निमून घेता लायनार मेळ्ळी म्हण जाल्यार खंडिताय तांगे लागीं मिलोवच्याक प्रयत्न करताच तशी मस्त एक्सपिरियन्स चेतनान सांगले त्या नाव सांगेन आमी सांगे न्ही कोणाले कित्याक म्हळ्यार त्या पळय तांकां ऑर्गनायझर्स कोण एक सुरयेतून जबाबदारी घेतली तांकां मात्र ते गोत आसता आनी आमकां आपूण आमगे सगळे यूथ ऑफ JSB टिमाचे मेन कोण आसा की पास हांव नांव सांगता म्हणून सगळ्यांक गोत आसा तांकां जाल्यार आमी ह्या संदर्भांत आमी धन्यवाद या लाईव्ह सीधा प्रसारारी आमी दिता आसाचे बहुशा नागेंद्र शणे लाईनार आस म्हूण दिसता नमस्कार नमस्कार नागेंद्र शणे हांणी लायनार आसाची पळोवन आसचे पुरो आनी जाल्यार आमगेलो दुबय आयल्याची मस्त सकड आनी जबाबदार घेतला एंकरिंग मस्त जनाला अभिप्राय घेवचे हे पुराय नागेंद्र शणे केलेलो आसा दुबय सगळे एक पुरा विशय कसो सांगताचे सुरवेळ जावन म्हाका एक हेजेक एक आश्चर्य म्हळ्यार तुमी आमी देंवतानाची म्हळ्यार हांव दुबयचे सांगचे म्हण जाल्यार काही लागून आमी लँड जावन आमगेले ते बॅग घेवका म्हण जाल्यार आमी मेट्रो ट्रेनर येवका मेट्रो तुमी पळोवन आसा पळय मेट्रो ट्रेनर येवका सो काही लागून आमकां एक दुबयचे एक म्हळ्यार एक वंडर आमकां ओपन जाता गेल्लो तदनंतर काही वचून एक अरेंजमेंट म्हळ्यार प्रत्येक हांव लास्ट एक हाफ एन आवर एक एपिसोड केलेलो आसा म्हळ्यार तेंच्या 5 जनाले एक आमगेलो पोरा आयले पण तांगेले पर एक ओपिनियन प्रत्येक मनांत न्हू ते एक खुशी एक तृप्ती ना एक वर्णिसला असाध्य म्हणटा एक तांगेले एक मन त्या श्रद्धा ना ते आयकता म्हाका एक फर्स्ट टाइम जाल्यार एक मस्त वस्तू लागून असले एक आंतरराष्ट्रीय ऑर्गनायज केले एक संस्थेक मेळटा कितें चड मोग आमकां सुरवे पण तू इतली और एक अरेंजमेंट करताना मेळ्ळें आसपा खंयचे एक ते रामचंद्र भट होते तांगेले एक अरेंजमेंट म्हळ्यार आमी त्या बैठांची एक मायन सांगला म्हळ्यार कितले नमुन्याचे एक कोऑर्डिनेशन आनी प्रत्येक एक ಒಟ್ಟು ಮೇಳನು ಕೆಲ್ಲ ಖಂಚೆ ರೀತಿ ತನಕ ಮೋಕಾರಿ ಕೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈ ಗ್ರೌಂಚ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ तीन बस मागशी A B P म्हणून सांगून 1 2 3 म्हणून सांगून ते जेवण तरी कशी वचका भितर म्हळ्यार मस्त पडला त्या शो विंगड रितीरी ते पळोवन जाता रे त्या पूरा कलशप्राय म्हळ्यार आमी ते GSP सम्मेलन त्या GSP सम्मेलना विशय म्हळ्यार जॅम पॅक्ड उलयत आशिल्ले की कितले मट्टाक आमकां त्या केल्लांनी कर्नाटकाचे तांचे गांवांत करचे की ना दुबयन त्या मट्टाक एक प्रोग्राम जाल्ले म्हणटा त्या एक नमुन्याचे
बारीक खुशी मागीर स्टील येवची काय प्रत्येक हेज्जे हेज्जे काही हे अरेंजमेंट पळयतना जी जनाक खुशी आनी आमकां खंय खंयचे रितीन एक तेंचे जनां स्पेशली ते अरुण मामा लायक अरुण पळय तांगेले उरगास कोरकाची म्हळ्यार इतले तागेले हे ओपन जावन म्हळ्यार प्रत्येक आमगेले कशें आशिल्लो पयलीं संगतच कार्यक्रम जो त्या कार्यक्रमान नंतर जो कार्यक्रम सूर्यदत्तन जो कसो जावका कसो अरेंजमेंट जावका त्या पुरा सांगलो असतो ताजो तो आमगे विवेक आमगेलो गांवचो विवेक प्रभू तागेलो एक वेवस्था मागीर प्रदीप मागीर राघव पै लक्ष्मण कामत धीरजू मागीर हरीश कामत लक्ष्मीकांत बुदल ताणें प्रत्येक ನಾನು ತಂಗಿಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ತಂಗಿಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತನ್ನ ಬಾಯಿಲೆಂದು ಅನ್ನಿದು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ತನ್ನಿ ಕಾಮಕ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮಿತಿ कार्यक्रमाची एक फार चंद आहे नांगलून एक टीम ऑर्केस्ट्रा दिसता ते येवन तांणी परफॉर्मन्स केलेला मागीर स्पेशली जावन त्या मस्तन म्हणला जायताय तांणी दुबईन तूं एक कार्यक्रमाचें अरेंजमेंट केला समीत त्या एक बहुशा विसरू जायना म्हणजे खंय गेल्यार आमी जीएसपी लोक आमगे स्वाद घेवन वताची म्हणून त्या पुरा पळय मस्त खुश बघून करेक्ट मस्त विचार बरे तुम्ही सांगलाय आणि तुम्ही दलित या विषयान सांगतना म्हाका एक उडगास येयला आमगेले विवेक ते दुबयचो ताणें कॉल करून म्हाका सांगली कसं म्हणा रे ते दलितोयाकची कुक्काक एक 4 दिवस ट्रेन दिला गेल कॉल येयला इथं म्हणा गांवचे टिपिकल नारियल तेला पडणे जाऊ काय अशी पुरे इथं म्हणा थंची एक दलितोय करताना नाही संमेलन विसरू जायना आणि म्हणा दलित एक्झाम्पल सगळे फूड आमची फूड जावन आशिल्ले म्हणून सांगता आणि मस्त विषय सांगले तुम्ही आणि आजी फूड जाल्यार तुम्ही अँकरिंगाचे तर मस्त विचारू दुबई टुरा विषय नागेंद्र शणे हांगेल प्रोग्राम तुम्ही पळोव येता आजी फूड आमी अपलोड केला मस्त धन्यवाद तुमका ओके थँक्यू थँक्यू येस तशी अखेरीक आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ भितर आमी कार्यक्रम मुक्ताय करताची ताजी बस फुडें कोणेय कॉलर्स आसा म्हणजे लास्ट तुमकां एक इन्वायट करता आमगेलो प्रोग्राम मुक्ताय ಸ್ವಲ್ಪ निमिष भितर मुक्ताय जाता ताजी बस फुडें कॉल करून तुमी आमगे लागीं उलोया आनी कसलो एक्सपिरियन्स शेअर करोस की आमी दुबई फ्रेमा गेल्ली दुबई फ्रेमान तूं ते 22 दिवस 22 22 दिवस दुबई फ्रेमा वतना बसारी प्रत्येकल्या तोंडारी एक रितीर खुशी एक रितीर बेजारू म्हळ्यार हे आमगेले दुबईन हे लास्ट आमगेले दिवस हे लास्ट इव्हेंट हे आमगे लास्ट विजीट हाजे नंतर आमी सीधा एअरपोर्टा वता ती एअरपोर्टा देखून आमगेले गांवां वता ती म्हूण विशेष कसन म्हळ्यार गांवां येत्तरी वर्गेतांनी दुबईचे विशय राबयनी खंय ते तांकां ते दुबईचे हांव एक इव्हेंट कोऑर्डिनेटर जाल्ले निमगेटी म्हाका हेंच पुरो उडगास येता कशें जालें म्हळ्यार तांणी म्हणचे आमकां आनी मुखार खंयचे यूथ ऑफ जीएसबी खंयचेय कार्यक्रम आसा खंयी टूर आसा तुमी आमकां सांगता आमगेलें हें व्हॉट्सएप ग्रूप तुमी कसो क्रिएट केला दुबय घोसकर दय करून हें डिलीट करूं नाका ती कसनय अपडेट्स आसला आमकां घाला आमकां आनी मुखार दुबयचे खंयचे यूथ ऑफ जीएसबीचे खंयचेय कार्यक्रम आसले रे आमकां तुमगेलो सेरोका म्हणून आशा सर त्या दुबय फ्रेमाचे हांव तुमकां विशय सांगता वयरी राबून 150 मीटर वयरी बिल्डिंगार राबून तोग्गू तुमकां नाल दिसता ते मिररार ते आनीक एक सायड तुमकां ओल्ड दुबय म्हळ्यार सन बिल्डींग माते बिल्डींग शेकाल घर आनीक सायड न्यू दुबय बुर्ज खलीफा अशा पुरो त्या जायंट व्हील अशा पुरो आनीक सायड एक रिती आमकां गांवांत आशिल्ल्यांक युट्यूबार पळोवचें जाता एके कोणकी व्हिडिओ पेटयल ते पळोवचें जाता जाल्यार थंय वचून राबून ते पळोवचे एक्सपिरियन्स ते डिस्क्रायब करूं जायना तसले बारी मनाक मस्त खूश दिवता तसले एक्सपिरियन्स खंडीत आनी फुडें तितली प्रोग्राम तुमी आजी पळयता समजल्यार आमगेल्या फुडल्या विडियोसांत विंगड आमी विडियोस अपलोड केला तांच्या कार्यक्रमा विशीं पुरे अनुभव तुमकां सांगिलास केला विशय कशें म्हळ्यार आमी जर्नलांनी मिला तांगेलो अनुभव घेतला आमगेलो अनुभव तुमकां सांगनी ह्या संदर्भांत हे सांगचे एक अवकाश आमकां एक मेळ्ळा आनी मस्त जनाक उलोवच्याक एक अवकाश मेळ्ळा वय तशीच आमगे लोटान एक किरण शेणे हांणी जाल्यार येयल्याची पळया आनी एक प्रोग्राम पळयता आसता म्हणून जाल्यार
तांगेलागी उलोवचाक एक अवकाश मेळता की पळया ना म्हणजे आमगेले बॅक एंड टीमान तांकां जाल्यार कॉन्टेक्ट केलो म्हणजे तांगेले एक्सपिरियन्स घेवच्याक ह्या संदर्भांत आमी पळयताची आनी अखेरीक हें एक 7 दिवसाचे टुरा विशयी एक घंटा एपिसोडान तूं कंप्लीट करचें बहुशा असाध्य हे प्रोग्राम जत्तरी आमकां केलो विशय उडगास येवचे आसा ह्या संकाशिल्ल्या म्हणून सांगून सडन एक मन जाल्लें दुबय विशयी तुमगेला उलया म्हण ताजे खातीर ह्या कार्यक्रमाक एक केलेलो आसा रामचंद्र भट मस्त जबाबदारी घेतला मस्त जाणांनी सांगल्या आनी आमगेले टिमाचे हय आमगेलो टू हे लायनारी किरण शणै आमगेले टिमाचे आसात आनी नमस्कार किरण. नमस्ते नमस्ते. लाईव्ह सीधा प्रसाराने एक प्रोग्राम जाता आसा जन ऐकत आसाची तुमगेल वॉयस सगळे दुबय टूर दुबय एक्सपिरियन्स तुगेल पर्सनल एक्सपिरियन्स आवटूची थंचे एक एटमॉस्फियर आवट सांगची म्हणजे एक मेमोरीज सांगची म्हणजे कसं सांगेत. ಎಸ್ ದುಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಯೂತ್ ಆಫ್ ಜಿಎಸ್ ಬಿನ್ ಕರ್ತು ಮಾಡ್ತಾನಾಚಿ ನಮ್ಗೆ ಪೂರ ಜನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಸನಾಚಿ एक प्लॅन असतं म्हणतानाची पूर जण खुश झालेलं आहे आणि भायरी गावा वचून एक 1000 जनाक ಒಟ್ಟು करचे आणि कितली काही जनाक येवचे मन आशिल्ले येवचे जाय न्ही म्हणलेले अशें तांकां बेजार जावचे पुरा सहज जाल्यारी मेळ्ळेले एक रेस्पॉन्स आणि इतली जना वरचे साधारण न्ही ट्रॅव्हल कंपनीची इतली जना वरनाची 50 जना वरतली चड म्हळ्यार तंतु एक 130-140 जना वरती म्हळ्यार ओर न्हू इतले प्रोग्राम करचे आणि प्रति एकल्यांक कोणाकय बेजार जायनाशिल्ले पळोवन आपास तशी हरतना तांगेल तोंडार एक खूश आशिल्लो न्हू त्या यूथ ऑफ जीएस भितर मात्र साध्य म्हणका इताक म्हळ्यार तसल पोटेन्शियल अशी एक चॅनल म्हळ्यार ते यूथ ऑफ जीएस बी तशें जावन मस्त एक लायक एक्सपिरियन्स एक लाईफ टाइम एक्सपिरियन्स म्हणून अशीची खंयच्याय गांवाक वचून येता आमी फॅमिली प्लॅन केल्यार वचून येता जाल्यार इतली जन आमची गेले ती आमगेले जन खंय चमकल्यार ताकडे उरलेचे आमची गेले आयकत आमकां तसल एक मुमेंट म्हणल्यार असल टुरान मात्र मेळचे ते काश्मीर जाल्ले दुबय जाल्ले व्हड ट्रिप आणि त्या दिवस म्हणल्यार नेक्स्ट देवाल दयान मम्याला आशिर्वादान एक सिंगापूर जाल्यार आणि मस्त जन राखतात सिंगापुराचे कदान जप्तला बा सिंगापुराचे एक ट्रिप यूथ ऑफ जीएस बी कदान येता म्हणून तेव्हा एक जल्लारी आणि खंयचे उल्लूच्या ना म्हणलें खंयचे बाकी ना म्हणलें तसं पुरा कार्यक्रम यूथ ऑफ जीएस भितर पेन जाता आणि दुबय वॉज अ लाईफ टाइम एक्सपिरियन्स कोणेय मिस करून घेतल्यार आणि बेजार करून घेतल्यार नेक्स्ट टाइम असल्यार त्यांनी खंडीत येवका तसं एक पळोवका जाल्यार तसं एक जागो आणि नेक्स्ट टाइम भितर टेंपल जाताले आम्ही चमकलेले एक देवस्थान आम्ही पत्तूर पुरा दवरना आयलेले सो नेक्स्ट टाइम वतना खंय वाचल्यार त्या देवस्थानाक भेट दिवची एक अवकाश आमकां पुरो जाणां मेळूं पुरो म्हणून बट अनेक किरण कसं हांव जे तूं जे मस्त एन्जॉय केला तितले एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मध्ये जाल्यार आमगेले कॉमेडी हांसू ते उडगासू एक गम्मत तांचे एक दिरम एक्सचेंज करेन्सी एक्सचेंज विशयी जाल्यार आमगेले गम्मत तांचे जर्नल विशयी गम्मत आनी आमी ते कापितना ते एक तांगेले सर्वीस केलेले ते निग्रो आनी जे एक ते पुरे विसरू जायना न्ही बट माम तुमगेला उलयतना म्हाका एक आत्ती उडगास आयला मस्त जनाक दुबय वता म्हणटा एक कन्फ्युजन कसं म्हळ्यार बंगराचे कन्फ्युजन येस 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 कसं करचे बाया बंगार कसं करचे वरीत की ना की त्यांची कन्फ्युजन त्यांची 7 दिवस त्यांची आलोचनेर सुमार जण जाल्ली कसं करतात का म्हणून सो तसं एक एक्सपिरियन्स दुबय अनेक गंमत कसं म्हणलं किरण आता आम्ही कश म्हणलं केलो पटी वचून येऊन आमकां अनुभव कळता जाल्यार आजी ते तूं बंगरा विशय सांगिल्ले का हांव सांगचे आजी ताची क्लॅरिटी मेळ्ळी करेक्ट 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 एक धैर्य नडीत समज चॉकलेट्स मिनिमम 5 kg चॉकलेट खंडित आणि थंय तुला येऊन जेतार स्वल्प तांचे एक फील आशिल्ली की कार सोडताना एक जन एकड तेकड भोंवतना पुरे सडन रब्बोचे तसले कसले आशिल्ली की थंय कोण येवन जेते हंग एक 3 दिवस आपास त्यांची लोकांचो आशिल्ली म्हळ्यार हंगा 10 रुपये निमित्तान 10 दिराम तसले पुरा गंमत करते अरे कसं म्हळ्यार आम्ही घरकड जाव कोण एक नमूना तमाश करचे आम्ही घरकड एक नमूना तांकां करकर येनो पुरो 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 नाही मिगल बायले ಏನೇ ಆಸಿಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ तीन मोण जाल्ले दुबय तनी विषय पूरा प्रति एक दुबय आणो हंगा तुम्ही इंडिया आयले चत्ता म्हणून करेक्ट जावन तांकां आमच्या फॅमिलीक मिस जाल्ले जाल्यार नेक्स्ट टाइम वरोवका म्हणला यूथ ऑफ जीएस बीन एक ट्रिप तशी करोवका म्हण चेतनाक नरेश प्रभूक कॉलान तूं सांगते आनीक एक दुबय कर का ट्रिप म्हणून सेम परिस्थिती मेगेले जाला किरण आणि मस्त विषय सांगल्या
थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू बाय बाय. येस बहुशा अनेक 2 निमिष भितर खंयचे कॉलर ना म्हणजे जाल्यार कार्यक्रम आमी मुक्ताय करताची. लास्ट एक विशय कसा म्हणटा तुमकां हे कार्यक्रम उद्देश यूथ ऑफ JSB ना कसले एक ऑर्गनायज करतना एक आयोजन करतना एक देवालय स्वाम्याल दयेन कितले एक यशस्वी जावन जाता म्हणजे एक उदाहरण आमी सांगचे नाहीये जनान सांगचे आनी तुमकां दिसता विज्युअल्सान दिसता तशी कसले एक कार्यक्रम आयोजन आमी कोरता जाल्यार तुमगेले एक सहकार इथं म्हणाले तुमगेले सकडाल खातीर करचे तुमगेले सहकार नाव यशस्वी जायना प्रत्येक तुमगेल्या विशयांतू आयोजन करचे विशयांतू कार्यक्रम करचे विशय तुमगेले सहकार तुम्ही दिल्ले एक आयडी जे इथं कसले तनु मन धन जावन प्रत्यक्ष जावन परोक्ष जावन आमगेलो तुमगे असची म्हूण कळली वय कसले साधन करूं जाता खंयचे व्हड कार्यक्रम आयोजन करूं जाता दुबय जाल्यार अनेक कडेन वचचा जाता तुमकां आमगेलो येवन गंमत करूं जाता हें पुरे आनी त्या वेळार अंजनाने सांगिल्लें आसता कसं म्हणारी आमगेले एक सगळे समाज म्हणटाना एक मनस्थिती न्ही विंगड मनस्थिती लोक असतात स्वल्प आमगेले धार्मिक खातीराचे स्वल्प जन येईल म्हणजे जाल्यार स्वल्प जन गंमत जावका हांगा मस्त झंझाट दिवसाचे दिननित्याचे एक ओत्तड प्रेशर कसं आस की वर्क प्रेशर त्या एक वर्क प्रेशर वचूका स्वल्प रिलॅक्स जावका म्हळ्यार खातीर जावन तसले एक लोक आसाची चेडू आसाची तांकां भोंवका गंमत करका तांगेले चेडूवांक कसं गंमत जावका की त्या जावका जाता यंगस्टर्स आसाची हे पूर्ण जनाले मनस्थितीक समजावन आम्ही कसले आयोजन करताना सकडाले एक मेंटॅलिटी जे येता तांकां पुराय आलोचन करून कसले आयोजन करून आसताचे GPL जे येता आमगेले टूर जे येता इवन आमगेले यूथ ऑफ JSBचे पुराय प्रोग्राम जे येता तशी प्रत्येक विशयांत तुमगेले सहकार आसचो म्हणून घेता. अखेरीक रामचंद्र भट तुमकां कसले एक वीक्षकांक सांगू असलं सांगेता तदनंतर आम्ही कार्यक्रम मुक्ताय करताचे. मागीर तुमी इतले वेळार तूं पुरा कवर करून जाल्ले हांव एक्स्ट्रा सांगचीत असेल कसं ना विषय इतलेची कसं म्हळ्यार वॉलंटियर्स कम्युनिटी स्ट्रेंथ हें प्रत्येक पटी यूथ ऑफ JSB दाखोवन दिता. प्रत्येक कार्यक्रमांत तूं वॉलंटियर जावन कोण हेल्प करता कोण ते एक मनार काम करता रिजल्ट केन्नाय भारी चांग येता म्हळ्यार एक्सपिरियन्स आमकां 2017 GPL केन्ना स्टार्ट जालें की तेन्ना देखून आज इथे प्रत्येक विशयारी देव दाखोवन दिता सर देवाला आशीर्वाद स्वामीला आशीर्वादा निमित्त प्रत्येक कार्यक्रम चंदायर जाता सर तुम्ही सांगितलं म्हणजे पुरा अशीची मुखारी चरके सगळ्यान वट्ट मेळ्ळो कम्युनिटी प्रोग्राम आनी इतलो व्हड जावन प्रत्येकल्यान आतां पयरी 130 जन कसं आयली तांणी सांगचे कसं म्हळ्यार आनी मुखार खंयचे कार्यक्रम आसला आमी वट मेळटा ती तशी आमगेली कम्युनिटी व्हड जाताची सक्कड वट मेळता वचत ती आनी चंदायर जावो म्हणून देवाला मागता तितले खंडित देवाला आशीर्वाद सोम्याला आशीर्वाद खंडितय आमगेलो टस्सो दिननित्य परातन करताची तशीच आमगेली टीम व्हड्डो पूर जन आमगेलो मेळून एकत्र जावन वचा एक समाज सुदृढ समाज तशीच एक प्रेरणादायी आमगेले गौडसार ब्राह्मण समाज म्हळ्यार इन्नत्र समाजाक एक आदर्श जावन आमकां एक पळोवन शिकूका म्हळ्यार एक वातावरण निर्माण जावं मुखारसून सकडान एकत्र जाताची म्हणून सांगताची. प्रत्येक कार्यक्रमांत तुमगेले सकडाले सहकार आसचो म्हणून पुनरपी वपास तुमगेल्या निमित्ताची आम्ही दुबय वचून आयलेची म्हणाल कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करता जाल्यार आमी ताजे उडगासन भायर येवच्या खंडित जायना कार्यक्रम मुक्ताय कोरयता. हे कार्यक्रम पळयल्याक आनी तूं कॉल केल्याक कोण पळय उलयल्याच की कमेंट्स केल्याच की प्रत्येक जन परोक्ष जावन सहकार केल्याक पुनरपी आमी धन्यवाद दिताची. तशी संमेलन आयोजन करच्याक प्रायोजकत्व करच्याक तई सहकार केल्याक प्रत्येकलांक कितले धन्यवाद दिला रे बहुशा पावना. तुमगे सकडाल सहकार निमित्त हें एक यशस्वी जावन जालेलें आसा. हे कार्यक्रम पळयल्याक मेगेल तर्फेन तशीच रामचंद्र भट हांगेल तर्फेन तुम सकडांक अनंतान धन्यवाद. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. नमस्कार.